Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. हाच्याच बरोबर गोंयाक आनीकूय 3 अवॉर्ड द इंडिया टुडेचा स्टेट ऑफ द स्टेट अवॉर्ड्स हातूंत फावो जाल्ल्या पैकी द इकॉनॉमी, टुरिजम आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या हातूंतल्यान अवॉर्ड मेळ्ळा. आनी सांगपाक खूब बरें दिसता की हांवें 18 मार्च 2019 हाज्या वेळार शपथ घेतलेली आनी हो असेसमेंट पिरियड जो आसा वीच इज फ्रॉम द 1st of April 2019 टू 31st of March 2020 ह्या पिरियडांत हाजें असेसमेंट जालां आनी द बेस्ट परफॉर्मिंग ओवरऑल स्टेट म्हणून तशेंच इन इकॉनॉमी, इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी टुरिजम ह्या तिनूय सॅक्टरांत इंडिया टुडे जे गोंय स्टेटीक अवॉर्ड फावो केल्या. दर वर्सा इंडिया टुडे कडल्यान वेगवेगळे अवॉर्ड हे गोवा स्टेटीक फावो जाता. ह्या वर्सा ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट फावो जाला त्या बद्दल हांव खरोखरूच गोंयच्या सगळ्या जनतेचें अभिनंदन करता. टोटल ब्युरोक्रसी ज्या ब्युरोक्रसीत काम करता तांचेंय सगळ्यांचें अभिनंदन करता. सरकार गोंयचे 60वें मुक्ती वर्स मनयता. वर्सभर पालिका, पंचायत वाठारांनी स्वयंपूर्ण गोंयचेर कार्यावळी दवरल्यात. कार्यावळी खासा फंडींग केंद्राचेर पातयेवन आनी हाज्या खातीर एक ऑर्गनायझींग कमिटी, मॉनिटरींग कमिटी जी आसा ही कमिटी काडलेली आसा. हांव स्वता त्या मुख्यमंत्री म्हणून त्या कमिटीचो चेअरमॅन आसा. खासदार आनी आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊ ह्या त्या कमिटीचे को चेअरमॅन आसात. फक्त राज्यांनीच न्ही तर पुराय देशात मिनिमम प्रत्येक राज्यात त्या कॅपिटलांत एक तरी कार्यक्रम जेणे करून कल्चर आनी टुरिजम गोंयचें हें प्रमोट करपा खातीर त्यांच्या राजधानीत आसत किंवा दुसऱ्या खंयच्या एखाद्या सिटीत आसत पुराय वर्सभराच्या भितर म्हणजे सगळ्या स्टेटीन 29 स्टेटी आनी युनियन टेरिटरी मिनिमम एक कार्यक्रम जातलो. ह्या कार्यक्रमा खातीर खास निधी आमी जो आसा हो केंद्र सरकारा कडेन मागला आनी केंद्र सरकारा कडल्यान निश्चितच हो निधी जो आसा हो आमकां मेळटलो. फक्त म्हणजे कल्चरल आनी हाजेच कार्यक्रम जावचे ना तर गोंय स्वयंपुर्ती कडेन वचपा खातीर म्हणजे जशें आमी म्हणटा विद्यार्थ्यां खातीर आसतले, युवकां खातीर आसतले, महिलां खातीर आसतले, कल्चरलाच्या बरोबर गोंय स्वयंपूर्ण वाटेन कशें जावपाक शकता हाजेरूय भासाभास जातली, चर्चा जातली. मिनिमम एक कार्यक्रम प्रत्येक ग्रामपंचायत आनी प्रत्येक म्युनिसिपालिटी लेवलाचेर जातले. ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान म्हणजे गोंयांत आसतले हिस्टोरियन, गोंयांत आसतले कल्चरल ग्रूप, गोंयांत आसतले एड्युकेशनिस्ट, इवन दो महिला हांच्या खातीर खूब मोठो वाव मेळटलो. म्हणजे आमी जशें म्हणटा इट इज एन वोकल फॉर लोकल. सगळ्या गजालींची सुरवात ही होममेड किंवा गोवा मेक इन गोवा ह्या कन्सेप्टाचेर सुरू जातलें. इवन दो रिटर्न गिफ्ट म्हणा, शॉल म्हणा, सगळ्यो गजाली इवन दो आमी आमची हँडलूम आसा ताका गोवन शॉल ऑलरेडी तयार करपाक लागला. जसो कुणबी साडी आसा त्याच धर्तीचेर कुणबी शॉलूय तयार जातले वीच इज द गोवन शॉल. त्या खातीर वोकल फॉर द लोकल हो कन्सेप्ट आनी स्वयंपूर्ण गोवा हो 60th लिबरेशन इयर हाज्या फुडलो कन्सेप्ट आसतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.